प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 18वा विसवोर, वोड 1 ते 5 आनी वोड 10, verses 1 to 5 and verse number 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एकदा शिसांनी जेजूशी येवन विचारले, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमचें जिवीत मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गाच्या राज्यांत भितर सरची ना. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेता. पळयात, हांव धाकटुल्या एकल्याची लागून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगता, स्वर्गार तांचे दूत स्वर्गार आसतो म्हज्या सर्गी बापाचे मुखामोळ थांबनासतना पळयत आसात. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकलां, हें शिवर्तमान आमकां जेजू कितें सांगता? तो म्हणटा, तो आमकां जेजू एका ल्हान भुरग्याक घेता आनी म्हणटा, हांव तुमकां सत सांगता, तुमचें जिवीत मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी सर्गींच्या भितर सरची नात. उतून वाचता, हांव तुमकां सत सांगता म्हणटा जेजू, तुमचें जिवीत मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी सर्गींच्यान भितर सरची नात. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की एक ल्हान भुरगें जें जल्मलां 2-3 वर्सां 5 वर्सां जेन्ना ल्हान आसता, सदांच तांची चोत्राय आपल्या पांय मायचेर आसता. कित्याक भुरग्याक कांय करूंक जायना, भुरग्याक आपलें जेवण खावंक जायना. माय चड करून आपल्या भुरग्याक जेवण लायता, आपल्या तोंडान घालता, ताका हात धरून रस्त्यार व्हरता, इस्कॉलाक व्हरता. कित्याक भुरग्याक आपलो कुयदाद करपाक आपल्याचें पळोवपाक जायना. कित्याक भुरगीं ल्हान आसा, सदांच आपल्या पांय मायचेर ती विश्वास दवरतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना भुरगीं वाडत वेतात तेन्ना ताका ताची पांय माय नाका. कित्याक तांकां आतां ते कॉन्फिडन्स येयला. ती जाणून की आतां खंय रस्त्यार वचूंक जाय, खंय जेवण करूंक जाय, खंय आपलें शिक्षण करूंक जाय, खंय इस्कॉलाक वचूंक जाय, खंय भायर वचूंक जाय. ती सगळीं शिकतात. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ल्हान आसा, आमची चोत्र आमच्या पांय मायचेर आसता, आमी सदांच तांचेर सगळें आमकां कितें करूंक जाय तें ती कोत्तात आमकां. पूण जेन्ना आमी व्हडलीं जाता, आतां आमी आमच्या पांय मायक विसरता, आमी आमचेंच कोत्ता. आनी जेजू आयज म्हणटा, तेच भाशेन आमी आमची चोत्राय आमच्या सर्गीच्या बापाचेर दवरूंक जाय. आमी सगळें आमचें जें आमकां आमच्यो गरजो आसा ती आमची देवाचेर आमी पातयेवन, ताच्या उतराचेर पातयेवन ती भावार्थ वरवीं आमी त्यो आपणावंक जाय. तातूंत कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना आमी व्हडलीं जाता, आतां आमी आमची चोत्राय आमचेच दवरता. आमी सोजमता की आमकां सगळें जाता. आनी आयज जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा, जो कोण खरेंच ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन जाता, ल्हान भुरग्या भाशेन जाता म्हणजे ताची चोत्राय सदां ताच्या पांय मायचेर आसा. तेच भाशेन आमची चोत्राय जेन्ना आमच्या सर्गीच्या बापाचेर आसा, बाबा कितें घडटा? सर्गीचो बाप आमकां जी ताजे उतराचेर भावार्थ दवरता, आमकां आपली भुरगीं म्हणून मानता. आनी आमचो सर्गीचो बाप आपल्या भुरग्यांक सदांच सगळें दादोशी करून दिता. कित्याक ताका मोहिमा मेळटा जेन्ना आमी ताची भुरगीं म्हणून आमी ताचें उतर पाळटा म्हणून. आनी आयज जेजू ह्या शिवर्तमान आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा, हांव तुमकां सत सांगता, तुमचें जिवीत मन बदल्ल्या बगर. आमचें जिवीत मन कशें बदलतलें भाव भयणीनो?
आमी जेन्ना ल्हानथान व्हडली जाता आतां आमची चोत्राय आमचेर जाता आमी समजता की आमी सगळें करूंक पावता आनी आमी देवाक विसरता ताच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरिना आनी आयज जेजू म्हणटा गरज आमकां आमचें जिवीत मन बदलपाक जेन्ना आमचें मन बदलता आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय करता तें उतर आमी पाळटा तेन्ना भाव भयणीनो जेजू म्हणटा की आमी एका ल्हान भुरग्या भाशेन जाता नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाता आनी आतां आमकां सुरीच्या राज्यान भितर सरपाक मेवता कित्याक सर्गीच्या राज्यान जो लोक भितर सरता तो फकत आपली चोत्राय देवाचेर सुरीच्या बाबाचेर आपल्या उतराचेर दवरता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता आमी हें उतर पाळटा सदांच आमकां आमी आमचो विश्वास जेजूचेर आनी तेच्या उतराचेर दवरता तेन्ना आमकां देवाची भुरगीं जावन आमकां सगळें जें देवान विचून काडलां आमकां जें जेजून घडलां आमकां खुर्सार तें आमकां फावो जाता आनी आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आमकां हें व्हडपण जें आसा सुर्गीच्या राज्यान खालती रावून तें आमकां व्हडपण देवा सोशी आमकां मेवता हांव तर भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमचें चिंता आमी समजता की आमकां सगळें जातलें म्हणून तेन्ना आमचें निसंतन जाता आनी आमकां कसलोच फायदो जायना आयज भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां कितें सांगता तो म्हणटा आमी ह्या उतराचेर नियाळ करात म्हणटा खालती रावात म्हणटा आनी तुमचे करचे सोतेक हें देवाचें उतर पाळात भुरग्यां भाशेन चोत्राय तुमी तुमच्या सोनीच्या बापाचेर दवरा म्हज्या उतराचेर दवरा म्हणटा आनी जेन्ना आमी तें करता आमकां सगळें देवाचें फावो जाता आनी एक जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक पावता आयज भाव म्हणून ह्या उतराचेर आमी बरें खेरीत भाशेन येवं आमी आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयज व थाराय घेवन हे जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां घडलां खुर्सार तें आमी जिवंक आमी फुडें सरूया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता